हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा तो सदां आमचे भितर आसा. तो आमच्या जिवितान चलता. हर एक दिसा आमी तेचे जिवीत घेवन चलता. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो आमच्या देवाक आमी दिनवासूया, ताची स्तुती आनी आराधना करुया. परतून ताणें आमकां एकठांय केलें आनी ताका दिनवासूंक आनी ताची आराधना करूंक. ओब्रिही रबान तोलो होरोबो जिखेरेबे शबारबान तला हराबातिले लिका तोरो सीन तला हंतला बाकोरा सीन तेले एराबा शिका रिका माकोरा सीन त्रलांदे ग्लोरिया महिमा आराधना आराधना. दुसरी तेसलोनिकरांची अध्याय 2 आणि 13वी ओळ आमकां सांगता, देवाच्या आपुरबायेच्या भाव भयणांनो, पवित्रपण दिता त्या आत्म्या उद्देशी आणि सताच्या भावार्था वरवीं तुमी सोडवण जोडच्या खातीर देवान तुमकां आरंभाक थावन विचून काडल्यान देखून तुमचे विशीं सदांकाळ ताका आर्गां दिवंक आमकां कायदो आसा. मोगाच्यानो देवाचें उतर आमकां सांगता हे सुवातेचेर की आमकां पवित्रपण दिता त्या आत्म्या उद्देशी आणि सताच्या भावार्था वरवीं आमकां सोडवण दिवच्याक देवान आमकां आरंभाक थावन विचून काडल्यान. देवान तुका आनी म्हाका विचून काडला आरंभाक थावन. मोगाच्यानो ज्या वेळार संवसारूय रचोंक नासलो तेच्या आदी पासुनूच एक सोडवण जोडच्या खातीर आनी देवा सांगाता आसच्या खातीर तुका आनी म्हाका देवान विचून काडला. आनी त्या देवाक आर्गां दिवंक आमचो कायदो आसा. हर एका दिसा एक आमच्या जिविताची वाखाणणी ताका जावं, एक जिवी वाखाणणी ताका दिवंक, कित्याक ताणें तुका आनी म्हाका विचून काडला, चूज केला. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वासूया. तेचो अभिषेक आमचे वयर आसा, तेच्या आत्म्याचो अभिषेक. देवाचें उतर आमकां सांगता, सर्वेस्पराचो आत्मा आमचे वयर आसा आनी ताणें आमकां अभिषेक केला. एका पावसा भाशेन, एका उज्या भाशेन एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान हो दुगना और ताजा आज मुझ पे हो दुगना दुगना, पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे. अभिषेक तू कर दे मुझे तेरी
सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक तू कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक तू कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तेचो अभिषेक आमचे भितर आसा आनी आमी तेचो अभिषेक घेवन चलता हर एक दिसा. रे ब्रह्मांत रामा सेरे सोराबा दिनेक्लांत रामांत्रो सेरे सोराबा रे वेदांत्रो शाराबारा सेरे वेदे ओलाम रामामाशी रे वेदे वे Zendra mantra stira varavarase Ola babantra zera berese Ora baba 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 Shara vara 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 Zendra masara stiri Ola brahma mama se. Hallelujah. Thank you Jesus. या दिसापासून, या वेळापासून, या उतरापासून तुझ्या उतरान जिवीत बदलता, तुझ्या उतरान परिस्थिती बदलता, तुझ्या उतरान हर एक आमचे जिवितांतले प्रश्न सोडवून जातात. आमेन. पळयात आज देवाचे उतर घेयात. जॉन चॅप्टर 21 वर्स 1 पासून आमी पळोवया. जो हाचो 21 ऑफिसर पहिली लायन पासून आमी पळोवया. त्या उपरांत तिबेरिसायाच्या दर्याशी जेजूक दिश्टी पडलो. हे परी तो दिश्टी पडलो. सेकंड लायन. सिमोन पेद्रू, जो म्हणटा तो तोमास, गालिलेयाच्या कानाचो नातायेल, जेबेदायाचो पूत आनी ताच्या शिसा मदले आनीक 2 एकठांय आसले. तिसरी लायन म्हणटा. सिमोन पेद्रून ताका म्हटलें, हांव मासी मारूंक वयता. प्रेज द लॉर्ड. तांणी ताका म्हटलें, आमी तुजे बरोबर येता. प्रेज द लॉर्ड. कोणी म्हटलें हांव मासी मारूंक वयता?
शिमाव पेत्रून म्हटलें हांव मासी मारूंक येता. आनी ते दोगांय जाणांनी म्हटलें आमी तुज्या वांगडा येता. आनी ते गेले आनी होड्यान चडले. पूण ते राती तांकां कांयच मेळोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. ती राती तांकां कांयच मेळोंक ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळलें ना. प्रेज द लॉर्ड. 5वी लायन. जेजून ताका म्हटलें इश्टानू मासी कितें पडल्या मूं? ताणें जबाब दिलो कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें होड्याचे उजवे वाटेक रापण घालात आनी तुमकां नुस्तें पडटलें. आनी ती रापण घातली आनी मासी एकदम चड पडली देखून ताच्यान ती ओडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेत्रूक म्हटलें तो सोमी म्हूण आयकोन शिमाव पेत्रून आपल्या आंगले पेंगटाक बांदलें कित्याक तेच्या आंगार कांयच नासलें. आनी दर्यार ताणें उडी मारली. पूण मासीन भरलेली रापण ओडीत ओडीत हेर शीस आयले. ते तडीक लागीं आसले सुमारे 150 हात भायर. ते वेळेर पावतोच तेन्ना ताणें थंय उंडो तेंकलो आनी कोळशाच्या उज्यार दवरलेली मासी. जेजून ताका म्हटलें तुमी आतां धरल्या तातली थोडी मासी हाडात. होड्यान चडून शिमाव पेत्रू रापण वेळेर ओडून हाडली आनी 153 व्हडल्या नुस्त्यांनी ती भरलेली आसली. आनी इतल्यो व्हड मासयो आसतना रापण पिंजली ना. जेजून तांकां म्हटलें नाश्त्याक येयात. तूं कोण काय विचारूंक नाश्त्याक बसलेल्याक कोणाकूच कांयच जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणा आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासी दिली. मेलेल्यांतलो जीवन पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो. ती ही 3री फावट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो हय जें कितें आमी वाचलां ते जेजू क्रिस्त मरण पुनर्जीवन जाल्या उपरांत 3रे फावट दिश्टी पडलो. एक फावट ज्या वेळार पेद्रू आनी तेचे शीस मासी मारूंक वयतात आनी मासी मारूंक वयताना ती कोण तरी ताका दिश्टी पडलो. पूण तो कोण तो तांकां सजमांक ना. कित्याक आतां जेजू नासलो. प्रेज द लॉर्ड. तो सामर्थ्यशाली विजयी देवाचो पूत जाल्लो. आमेन. सो जेजून ताका म्हटलें इश्टानू मासी कित्याक पडल्या. प्रेज द लॉर्ड. पळयात 4थी लायन ज्या वेळार आमी पळयता सकाळीं जेजू वेळेचेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांनी कळलें ना. प्रेज द लॉर्ड. तो जेजू म्हूण शिसांका कळलें ना. कित्याक कळलें ना? कित्याक आतां जेजू रावंक ना. प्रेज द लॉर्ड. तर जेजू ह्यो पुनर्पणाच्या शक्तीन भरला. प्रेज द लॉर्ड. पुनर्जिवीतपणाच्या शक्तीन तो भरला. प्रेज द लॉर्ड. सो आतां तो जेजू रावंक ना. सो देव सामर्थ्यशाली रितीन तेचे भितर वस्ती करता. आमेन. तुम्ही म्हणटल्यात ब्रदर पयलो तो देव नासलो ना. पयलोय तो देव आसलो पूण तो मनशा सैमान ह्या संवसारान आयलेलो आनी मनशा सैमान तो ह्या संवसारान रावलो. मनशा सैमान ह्या संवसारान तो जिवीत जियेलो. पूण ज्या वेळार तो मेलो आनी पुनर्जीवन जालो त्या वेळार रेजरेक्शन पावर पुनर्जीवनपणाची शक्ती घेवन तो वयर येयलो. प्रेज द लॉर्ड. सो आतां जेजू जो तुमी आनी आमी पळयता तो चेहरो ना. प्रेज द लॉर्ड. तो रूपकार ना. प्रेज द लॉर्ड. जसो जेजूचो रूपकार आतां आसलो पयलो तसो जेजूचो रूपकार ना. तुमी म्हणटाल्यात ब्रदर पयलो आसलो आनी आतां आसलो ना. सजमान घे. पळयात जेजू क्रिस्त ज्या वेळार संवसारान येवंक ना त्या वेळार मरियमायक गाब्रिएल देवदूताचो कितें मॅसेज येयलो. तो अशा भाशेन मॅसेज आसलो. वस्तुरी भिये नाकाय.
तुका तर देवा थंय कृपा मेवल्या. तुज्या कुशवेन देवाचो पूत जल्माक येतलो, पूण तो पवित्र आत्म्याच्या बळान येतलो. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जेजू ह्यो पवित्र आत्म्यान ताका जल्माक घातलेलो. तो ह्युमन असलो, तो मनीसूय असलो आनी देवूय असलो. पूण ह्या संवसारान येताना तेणी मनशाचे गूण घेवन येवंक ना, पूण देवाचे गूण घेवन येयलेलो. प्रेज द लॉर्ड. सो आतां पळयात, त्या वेळार ज्या वेळार जेजू धाकटो आसलो त्या वेळार जेजूचें एक रूप आसलें. प्रेज द लॉर्ड. देवान दर एकल्या मनशाक एक रूप दिला, एक फेस दिला. तशेंच जेजूचे पासून ह्या संवसारान येताना फेस आसलें. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जुवांवाचो 3रो अवेसर 16वी वळ क्लियर म्हणटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की तांणी आपलो एकलोच पूत आख्ख्या संवसाराक धाडलो. सो एकलोच पूत आख्ख्या संवसाराक धाडूंक जेजू हें कारण जावन आसलें. प्रेज द लॉर्ड. देव बापान आख्ख्या संवसाराक जेजू हें कारण जावन आसलें धाडूचें. प्रेज द लॉर्ड. सजवून घेयात, बाबा देवाचें उतर कितें सांगता तें. ज्या वेळार जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान आसलो त्या वेळार तो मनशा सैमान आसलो. प्रेज द लॉर्ड. तसोच ताका तेणी अजापां केली. पळयात, बायबल सांगता तेणी हात लायले, हात लावन कुड्ड्यांचे दोळे येयले, आनी जेंकां हात नासले तेंकां परतून हात उखलूंक लागले. म्हटल्यार वेगवेगळ्या भाशेची मिलाका. जे पॅरलायसीस आसले ते बरे जाले. सो वेगवेगळ्या भाशेची मिलाका तेणी हातलान केली. सो तो मनशा सैमान आसलो. पूण खुर्साचेर आसतना पासुनूय तो मनशा सैमान आसलो. कित्याक ताका पेन जाताले, ताका त्रास जातालो. म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता, जेतेस्मायेच्या मळ्यान जेजू मागणें करता आसतना रक्ताचो घाम हुमेलो. सो तो पळयतालो आपणाक कशें धगधगायतले, आपणाक कशें त्रास दितले. आनी एक भारादीक मरण आसलें, हें इजी मरण नासलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी हें सगळें जाले उपरांत तो खुर्साचेर मेलो. ताका कशें मारलें तुमकां जाणा, ताका कशे भाशेन ताका पिडलो तें जाणा. जशें इजायस प्रवाद्यान बरयलेलें, तेच्या 10 पटीन ताका पिडलें आनी ताका त्रास दिलो, ताका धगधगायलें. आतां तो मरणाच्या शेवटाक आसतना तेणी म्हटलें म्हाका ताण लागलें. म्हटल्यार तो ह्युमन आसलो, तो मनीस आसलो, ताका ताण आसली. आमेन. ताका ताण आसली. तो देव जरी आसलो, देवाचो पूत जरी आसलो तरी ताका फिलींग आसली, ताण आसली. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेणी ताका उदीक पिवंक ना. तेच्या उपरांत तेणी आपलें जिवीत देवाक समर्पण केलें. देवाचें उतर म्हणटा, तेणी शेवटचें उतर म्हटलें, हे म्हजो आत्मो हांव तुज्या हातीन संपयता. आनी फिनीश, इट्स फिनीश म्हणटा, संपयता. ओके. तेजे उपरांत जेजू मेल्या उपरांत शिस्सांनी तेची कूड एका कबरीन थेयली, एका गुफेन थेयली. आनी खेरीज भाशेन जायत्यांनी ताका सांगलें कितें तर ही जी गुफा आसा ताका लागून पहारेकरी दवर म्हणटा. कित्याक कितेंय जावंक नाका. सो तेंच्यांनी ती गुफेन पहारेकरी दवरलें. उपरांत कितें जालें? उपरांत अशा भाशेन जालें, जेजू क्रिस्त ती फातरी उक्ते करून आनी सगळ्या सामकार तो पुनर्जीवन जालो. प्रेज द लॉर्ड. आतां ह्यो विश्वास बसोवंक कोणूच तयार ना की तर जेजू पुनर्जीवन जालो म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार मार्ता आनी मारिया कबरे लागीं आसली त्या वेळार ती उलयतना ती अशे भाशेन म्हणटा, आमच्या सोमयांक खंय घातल्या ते तुमी पळयल्यात. प्रेज द लॉर्ड. पूण देवाची उतर कितें म्हणटा, ती तांकां वळखली ना, ती ताका वळखली ना तो जेजू म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजूचो चेहरो आतां सजवंक येना आसलो. जेजू कोणाच्याय रुपान थंय येतालो. प्रेज द लॉर्ड. जेजू कोणाच्याय रुपान थंय येतालो. पळय एका माळी भाशेन तो दिसतालो. प्रेज द लॉर्ड. ती माळी म्हणून म्हटल्यार तेणी माळीचें रूप धरलें. प्रेज द लॉर्ड. परतून आतां आमी पळयता जाल्यार सेम लायनीन जर पळयता जाल्यार देवाचें उतर तेंच सांगता. जॉन चॅप्टर 21 वर्स 5. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
सकाळी जेजू वेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांका कळलें ना. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार जेजूचो फेस आतां चेंज जाला. जेजू आतां महिमेवन जाल्लो आसा. तेच्या तोंडार महिमा आसा. तेचो रूपकार चेंज जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ह्यो रूपकार आजून पासून ना. आमेन. ह्या संवसारान आमी पळयलेलो जो रूपकार आसा तो रूपकार आमच्या घरान तसोच ना आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या घरान तसोच रूपकार ना आसा. आयज जर आमी आमच्या घरान आमी पिक्चर लायता आनी कितें लायता, तो खंयच्या एक्टराचो पिक्चर आसा. तो खंयचो एक्टर काम करता, जेजूचे कॅरेक्टर काम करता तें. आनी जेजूचे कॅरेक्टर काम करतना तो फोटो ती काडटात आनी ते कॅरेक्टर म्हणून तो फोटो दवरनात. प्रेज द लॉर्ड. पूण तो फोटो जेजू म्हणून प्रसिद्ध करतात. प्रेज द लॉर्ड. एक्चुअली तेणी कॅरेक्टर कोणाचे केला? जेजूचे. सो जेजूचे कॅरेक्टर करतना तो एक्टर आसा. आयज ह्या पिक्चरांतली एक्टींग करतलो जेजूचे कॅरेक्टर, फाल्यां सकाळी आनीक ताका बरें प्रपोजल जाल्यार दुसरो काम करतलो. पूण प्रॉब्लम कितें जाता, आमच्या घरान फोटो कोणाचो येतात. आमच्या घरान फोटो आतां आमी लायल्या ते जेजूचे फोटो न्हू, ते खंयच्या तरी एक्टराचे फोटो आहात. कित्याक जेजू कोणेच पळोवंक ना. पळयात, ज्या वेळार जेजू क्रिस्त न्हू पावलूक उलो करूंक लागलो आनी पावलूक म्हणूंक लागलो, पावलू पावलू तूं म्हाका कित्याक म्हूण पिडापीड दिता. त्या वेळार पावलू थंय क्लियर म्हणटा, हांव तुका पिडापीड दिता, तूं कोण सायबा. त्या वेळार जेजू म्हणटा, हांव जेजू आनी तूं म्हाकाच पिडापीड दिताय. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, त्या वेळार पावलून स्टेटमेंट बरयल्या. पावलून दिवन बरयला, म्हाका सर्गीचो उजवाड दिश्टी पडलो. तो सुर्या भाशेन आसलो आनी त्या सुर्या भाशेन उजवाड म्हाज्या दोळ्यान पडलो आनी हांव ब्लायंड जालो. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका दिसना आसलें पूण म्हाका ताळो आयकोंक येयलो. सो जेजू कोणेच पळोवंक ना. सेम बाबा, ज्या वेळार जुवांवाचें आमी रिडींग करता, प्रकाशनीचें पुस्तक करता आनी त्या वेळार जुवांव जो दर्शनान पळयता जेजू स्वर्ग राज्या मदें आनी तो म्हणटा मनशाच्या पुता भाशेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी ज्या वेळार तो पळयता त्या वेळार तेका एक सुर्या भाशेन चेहरो दिसता. प्रेज द लॉर्ड. आनी पळयात, थंय अशा भाशेन म्हणटा, रेवलेशन चॅप्टर 1:7 जुवांव म्हणटा, ज्या वेळार हांवें तेका पळयलो त्या वेळार मेल्ल्या माड्या भाशेन हांव खाला पडलो. सो जुवांव कंटिन्यू जेजू क्रिस्ता वांगडा आहलो, जेजू क्रिस्ता वांगडा भोंवतालो, जेजू क्रिस्ता वांगडा खातालो. आनी तरी आसतना ज्या वेळार जुवान ताका पळयलो आतां, तो मेल्ल्या माड्या भाशेन कित्याक पडलो? कित्याक मेल्ल्या माड्या भाशेन पडलो? कितें रिजन आसा ताका मेल्ल्या माड्या भाशेन पडोवची? रिजन हें जावन आसा, आतां जेजू ह्यो जेजू ना, तर जेजू ह्यो देव आसा. आनी देवाची आमकां पिक्चर करूंक जायना, देवाची आमकां फोटोग्राफींग करूंक जायना, देवाची आमकां आनी कितें करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. देव ह्यो देव आसा आनी देवाची अयोग्य रितीन आमी फोटोग्राफींग करुची न्हू, अयोग्य रितीन आमी ताका आराधना करुची न्हू. कित्याक आयज आमी जे जेजूच्या फोटोक हार घालता म्हणटा, आयज आमी जेजूच्या फोटोक नमस्कार करा म्हणटा, तो जेजूचो फोटोच ना. तो जेजूचो फोटो ना. तो खंयच्या तरी एक्टराचो फोटो आसा वा खंयच्या तरी आनीक कोणाचो तरी फोटो आहा जो फुडच्या मुवीन दुसरो आसतलो. तुमकां जाय जाल्यार गुगलार वचात आनी पळयात, थंय तुमकां मेळटलें जे जेजूचे कॅरेक्टर आसा त्या एक्टरांची नांवां. प्रेज द लॉर्ड. पूण आतां कितें जालें, ते एक्टर ज्या वेळार जेजूचो ड्रेस घातलेलो, जेजूचे केस लायलेले, त्या वेळार जे फोटोग्राफर आसात ते कितें करतात, फोटो काडटात. फोटो काडल्या उपरांत तेंचो धंदो आसा देखून तो फोटो एका फ्रेमीन घालतात.
एका फ्रेमीन घातल्या उपरांत तो इकूंक स्टॉलार दवरतात. स्टॉलार दवरल्या उपरांत म्हाका आनी तुका तो बरो दिसल्या उपरांत आमी ते फोटोक घेता आनी फोटोक घेवन आमी आमच्या घरा लागीं हाडटा आनी कितें करता आनी मागीर ताका आमी मुको घेता, हार घालता, धूप घालता, सगळें घालता. एक्चुली तो जेजूचो फोटोच न्हू, एक्चुली तो जेजूच न्हू, एक्चुली आमी हार घालता, आमी धूप घालता आनी आनी कितें करता तो जेजूच्या फोटोक न्हू, एक्टराच्या फोटोक. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात भागीयेत पावलो क्लियर म्हणटा ह्या विशयार. भागीयेत पावलो कितें म्हणटा जाणा, भागीयेत पावलो अशा भाशेन म्हणटा, तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदीर. कोण जावन आसा? तूं आनी हांव जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. कोण? आमचे भितरलें जिवीत आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी कितें म्हणटा? देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करता. सो समजून घ्या, देवाचो आत्मो वस्ती करूंक आत्मोच लागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवाचो आत्मो वस्ती करूंक मनशाचो आत्मो लागता. प्रेज द लॉर्ड. देव संपूर्ण कायेन आमचे भितर रावता, तो आमचे भितर वस्ती करता. प्रेज द लॉर्ड. आनी हे 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 7 आमकां मेळटा, हांव तेंचे भितर बिराड करतलो, तो म्हाजो भुरगो जातलो आनी हांव तेंचो बापूय जातलो. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात देवाचें उतर कितें सांगता तें. आयचे देवाचें उतर आयकात, ऐकलें ना तर सजमाना तर पाळात, पूण हे तिनूयतले एक तरी करात. कित्याक आयचें जर उतर तुमी आयकल्यात जाल्यार तुमचें जिवीत बदलतलें आनी तुमकां सजमातलें आनी तुमकां स्वतंत्र करतलें. आमेन. गॉड ब्लेस.